आमच्या दुर्दैवान हे सगळें पळोवपाक हांव जे सोदता तेजे खंय तरी चिखलान गेल्ल्या भशेन पना वचत आसा, दलदल जाल्ली आसा आनी त्या खातीर ही दलदल सगळी क्लीन करून एक नवें फावंडेशन घालपाची गरज आसा आनी तें फावंडेशन घातल्या नंतरच ह्यो गोश्टी शक्य आसा जे आमी अनडिस्ट्रप्टेड लायफ दिवंक शकतले. भितर पॉलिटिशियन्साचोय फॉल्ट आसा, मे बी फाटले 10 वर्सां भितर जे पावर मिनिस्टर आशिल्ले तांचोय फॉल्ट आसा. हे हांव थोड्या प्रमाणान मान्य करता तुजें. सामके एडजस्ट जाले बीजेपी भितर, आता कम्फर्टेबली एडजस्ट जाले, अजून मातशें मदीं मदीं मातशें अडखळिल्ल्या विशयन बी जाता. 100% जाल्लो आसा. अडखळना अजिबात अडखळना. म्हाका काँग्रेसचे तेंचे हें खबर असल्या कारणान हे शेवटी 17 कित्याक 19 सुद्दां आसलेले जाल्यार सुद्दां गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक तांकां शक्य जावचें नासलें. जर बीजेपीक जाय, मनोहर भाईक जर अजूनय दिसलें न्हय, काँग्रेसचे 4 तरी आमदार येवपाक तयार आसा अजून ह्या क्षणार सुद्दां रिजायन जावन. तांकां इनफॅक्ट खबर आसा आतां मिनिस्टर ते जावंक शकना. आमचे मदीं आतां हे मिनिस्ट्री उरलेल्यो ना, सगळ्यो जाल्ल्यो आसा, ऑलमोस्ट चॅरमॅनशिपूय जाल्ल्यो आसा सगळे कॉर्पोरेशन, तरी सुद्दां ते येवपाक 4 जाण तरी इतली विटल्या म्हणटा तुमी काँग्रेसल्याक. म्हाजे कडेन तरी 3 तरी आमदार काँग्रेसचे अप्रोच जाल्ले आसा, आमी जॉयन जाता, आमकां पावरान येवपाक. नॉट ओन्ली दॅट, आमकां आतां एक प्रश्न आसा, म्हणजे मनोहर भाई पर्रीकर पणजे रावतलो काय कुडचड्यान रावतलो काय आनी खंय. काँग्रेसचे 2 आमदार मनोहर भाई खातीर आपलो सीट सोडपाक तयार आसा. की बाबूक तशें इतके म्हणजे ऑपोजिशन लिडर म्हणून आमकां म्हणजे आमच्या रुलिंगाक सरकाराक एक धारेर धरपाक किंवा सरकाराचे काही गोश्टी उघड करपाक तितके शक्य जातले म्हणून. ज्याचे पांय स्वताच चिखलान रुतलेले आसा तो दुसऱ्याचेर दुसऱ्याचेर हें करता आसतना बाबू सारक्याक बरोच विचार करचो पडटलो. बाबू लायट वचपाची कमी जावपाक गोंयकारांनी तुमकां कितलो वेळ दिवचो अशें तुमी मागता? पूण डेफिनेटली सांगता, म्हाजो 3 वर्सांचो एक म्हाका पिरियड, म्हणजे 3 वर्सां जाय ताका. एरियल केबल बंच किंवा एटलिस्ट तांकां जेन्ना आमी अंडरग्रावंड केबल घालतले त्याच वेळार शक्य जातलें. आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक एटलिस्ट आय रिक्वायर 3 years.